नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना त्याच प्रमाणे आज आमचे जे गेस्ट आसात, जे आमचे एक्सपर्ट आसात, तांकां येवकार दितना म्हाका खूब एक उपाट खोस भोगता, कारण ते मुजरत खूब पयशेल्यान आयिल्ले आसात. ही इज बेसिकली गोवन डॉक्टर नागेश गावणेकर, जे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकॉलॉजिस्ट अँड ऑब्स्टेटिशियन, क्लिनिकल डायरेक्टर क्वीन्सलँड मकाय ऑस्ट्रेलिया हांगा काम करतात. ते गोंयान आयिल्ले आनी तांकां आमी एक रिक्वेस्ट केली की आमचो एक प्रोग्राम तांणी वांटेकरी जावचे आनी ही हॅज एक्सेप्टेड अवर रिक्वेस्ट. दोतोर वेलकम, नमस्कार. आनी खूब खोस भोगता की येदो व्हडलो म्हणजे आमचो गोंयचो मनीस येद्या व्हडल्या भायल्या देशान आसून एका व्हडल्या पदाचेर आसा आनी तुमची आज जे कार्य आसा ताची इतकी म्हणजे नामना आसा, जगभर आसा अशें म्हणटना मात्र अतिता जावची ना. कारण यू हॅव बीन म्हणजे तुमचे क्लिनिकल असोसिएशन आसा, त्या म्हणजे रिसर्च हातूंतय तुमचें खुबशें योगदान आसा. त्या खातीर तुमकां खूब अभिनंदन आनी आमकां खूब मना काळजासान बरें दिसता. एक वेगळो विशय आमी आज घेता तो म्हणजे लायफस्टायल फॅक्टर्स अफेक्टींग फर्टिलिटी. आमकां खूब फावटी अशें दिसता की खंयची बायल मनीस मागीर ती फर्टायल आसता, तिका भुरगीं जातली जसो आमी प्रिज्यूम करतात. पण आज दीस तशें नात, वेळ बदलला. स्पेशली गोंयाच्या रेफरन्सान जर आमी उलयतले जाल्यार हातूंत खूबच तफावत आसा अशें म्हणचें पडटलें. आनी आज आमकां स्वताक एक आत्मचिंतन करचें पडटलें. म्हणजे वी हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट एज वेल रिट्रोस्पेक्ट की वॉट कॅन बी डन आनी हाव दीस कॅन बी इम्प्रूव्ड. कारण आज अशें आमी कितकेशेच लोक पळयतात जे दोतोरा कडेन वतात ट्रिटमेंट घेवपा खातीर, प्रेग्नन्सी येवपा खातीर. प्रेग्नन्सी जावप आमी समजता हें कॉमन म्हणून, तशें तितकें कॉमन ना तें गोंया खातीर. म्हाका दिसता डॉक्टर जेन्ना आमी हो विशय घेतात तेन्ना सगळ्यान पयलीं परत एकदां तुमकां येवकार दिता आनी मातशें आमकां थोडक्यान सांगा फर्टिलिटी म्हणजे कितें तुमच्या भाशेन. जर तुमी साद्या मनशाक जर एक्सप्लेन करतले वॉट यू मीन बाय फर्टिलिटी. वेल, म्हाका हांगा आपयल्यान थँक्यू आनी तुमच्या सगळ्या व्ह्युअर्सांक आनी प्रुडंट मिडियाच्या व्ह्युअर्सांक थँक्यू फॉर लिसनींग म्हणटा तशें. आनी फर्टिलिटी हो सामको असो सब्जेक्ट आसा जो आमच्या काळजाक खूब तेंकून आनी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी वी ग्रू अप इन द वर्ल्ड वेर कॉन्ट्रसेप्शन हें मोठें इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पॉप्युलेशन इंडियेचें खूब जालां अशी एक स्टोरी, अशी एक नॅरेटीव म्हणटा आमी तो आशिल्लो. आमी जशे मेडिकल स्कुलान गेले कॉन्ट्रसेप्शन वॉज व्हेरी मच रायट इन फ्रंट एंड सेंटर म्हणटा तशें आशिल्लें. बरोबर. आतां परिस्थिती थोडी बदललेली आसा की द वर्ल्ड हॅज कम टू अ पॉयंट वेर डिपॉप्युलेशन इज अ रियल रिस्क. म्हणजे पॉप्युलेशन आतां अशें जालां की इट इज कमिंग टू स्टेबिलिटी आनी प्रेडिक्शन्स जर पळयत, तुवें ट्रेंड्स जर पळयत जाल्यार इट कॅन बी क्वायट स्टार्क. हांव मुद्दम आज पळयतालो, आय जस्ट वया टॉकाक तुवें आपयल्यान हांव चॅक केलें की गोंयची फर्टिलिटी रेट कितें. आतां फर्टिलिटी म्हणजे कितें, एबिलिटी टू हॅव चिल्ड्रन ऑर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पीपल अ कपल आर हॅविंग. जर तर तें पळयत जाल्यार गोंयची फर्टिलिटी रेट 1.3 आसा. आतां 1.3 हाजो इम्पॉर्टन्स कितें की 2.1 आसली जाल्यार आमी पॉप्युलेशन रिप्लेस करूं शकता. म्हणजे तेच पॉप्युलेशन जर आमी स्टेबल दवरतले जाल्यार वी नीड अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 आनी आमची आसा ती 1.3. नाव दीस डिफरन्स इज मॅसीव आनी हाजेर थोडो विचार करचो पडटलो आनी हाजेरूय विचार करचो पडटलो की कित्या खातीर आमी वी आर नॉट हॅविंग चिल्ड्रन आनी इज देर अ गॅप इन नॉलेज की कितें बाबा कशें आमी प्लॅनिंग करचें लायफ. बिकॉज भुरगीं आसप हें सगळ्यांक जाय अशें आमकां दिसता. पूण देर आर लॉट ऑफ फॅक्टर्स. डेमोग्राफीक म्हणजे जनरल पॉप्युलेशनान जें जाता आनी बायोलॉजिकल म्हणजे आमच्या बायोलॉजीन म्हणजे आमच्या जिवितान आमच्या सेल्युलर लेवल ताजेर जातात ते हाका इम्पॅक्ट जातात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी एड्रेस दीस क्वेश्चन आनी गोंयच्या कॉन्टेक्स्टान व्हेरी इम्पॉर्टंट. इवन इट इज लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. इट इज लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. सो हांव आतां लास्ट 25 वर्सां ऑस्ट्रेलियेक काम करता आनी ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लिडींग लायट्स इन IVF म्हणजे फर्टिलिटी ट्रिटमेंट एंड वी आय बीन लिडींग द क्लिनीक इन माय टावन. पूण हांगा पळयत जाल्यार द फर्टिलिटी रेट इज इवन लोवर दॅन ऑस्ट्रेलिया. इट केम अ लिटल बीट एज अ सरप्रायज. आय हॅड एन इन्क्लिंग बट इट केम एज अ सरप्रायज टू बी ऑनेस्ट. बरोबर. म्हणजे आज अशी अवस्थेक आमी पावल्ले आसात की अशा स्टेजीर आमी पावल्ले आसा की गोंयचो स्पेशली गोंयचो जो फर्टिलिटी रेट आसा तो खूब कमी आसा आनी तो म्हणजे ताका बॅलन्सिंग जे आसा तें जावपाक डिफिकल्ट आसा.
ह्या खातीर आतांच आमी म्हणजे एक विचार करचो पडटलो आनी त्या दृश्टीन पावलांय घालची पडटलीं. तर आयचो आमी विशय दवरला की हो कित्या खातीर गोंयचो रेट कमी आसा. हाचे वेरियस फॅक्टर्स आसा. तातूंत एक म्हत्वाचो फॅक्टर हो आसा की घोव बायलां काम करतात, कारण तांकां दिसता आपल्याक एडिशनल भुरगीं आसा, म्हणजे एक भुरगें पुरो. दुसरें आसा म्हणजे लायक म्हणजे बर्डन अशें म्हणूं शकता, तशें एक्झॅक्टली तसो शब्द वापरना हांव. पण तांकां म्हणजे इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू मॅनेज. जेन्ना घोव बायलां काम वता तेन्ना भुरग्याक पळयतलो कोण, ताजी काळजी घेवपाक कोण घरा कडेन ना. स्पेशल आजकाल सिंगुलर फॅमिली आसा, पयलींच्या फावटी जॉयंट फॅमिलीज नात, बाबा पेरंट्स आशिल्ले ते पळयताले. अशे ह्या सगळ्या सिच्युएशनान पण हाच्या पलीकडे बी बरेच फॅक्टर्स आसात आनी जे आमी म्हणटात की आज आमी जर पळयला की आयचे सिनारियो असो आसा की जे लिडींग गायनेकॉलॉजिस्ट आसा गोंयांत, प्रायवेट जावं की मेडिकल कॉलेज जावं आनी खंय, चडशे लोक आतां अशे येवपाक लागला की तांकां भुरगीं जायनात म्हणून. इट इज नॉट ओन्ली दॅट म्हणजे भुरगीं जाता पण ती बंद करपा खातीर न्हय, तर भुरगीं जायनात. तर हे न भुरगें जावपा खातीर कारण कितें हाचो आमी एक विवश करपा खातीर, एक चर्चा करपा खातीर आज हांगा आसात. डॉक्टर म्हाका सांगा, जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना एक सहज असो पयलो क्वेश्चन असो, जस्ट लेट्स सी लायक हाचे कितें डायटा कडेन कितें संबंध आसा? व्हेरी मच. म्हणजे डायट आनी न्यूट्रिशन हे सामकें म्हणजे आमचे बेजीक. आमी इंग्लिशीन एक सेयींग आसा, यू आर वॉट यू ईट. म्हणजे आमी जे पळय खातात तेच आमी जातात अशें म्हळ्यारूय जाता. तर वॉट वी ईट आनी कितें खावचें, हेल्दी कितें, हाजेर इतलो नॉयज आसा सिस्टमीन की तो खरें कितें. वॉट्सॅप युनिवर्सिटीर तर सद्दां सकाळीं तुमकां एक मॅसेज येता की हे खाल्यार अशें जाता, ते खाल्यार तशें जाता. आनी एवरेज पर्सन कन्फ्यूज जाता की कितें बाबा खावचें. सो द रियालिटी इज कीप इट सिंपल. रियालिटी इज कीप इट सिंपल म्हणजे वॉट इज गूड फॉर यू जनरली इज गूड फॉर फर्टिलिटी. म्हणजे तुमचें जनरल हेल्थ जर बरें उरलें जाल्यार तुमची फर्टिलिटी बरी उरता. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट टू रियलायज, इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. आनी सेकंडली हांव म्हणजे लोकांक मातशें अवेअर करूंक सोदता की एवरीथींग दॅट कम्स ऑन वॉट्सॅप आनी कोणें सांगलें म्हणून ताका बिलीव करप हें घातकाचें आसा. बिकॉज यू नीड टू व्हेरीफाय, ट्रस्ट करप फॉर बिकॉज इट इज कम इन सम रिटन फॉर्म ऑर नाव विथ एआयन ते इतले पावरफुली ते इट इज पुट प्रोजेक्ट करतात की इट बिकम्स व्हेरी बिलिवेबल. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर किपींग इट सिंपल. आमी कितें खातात, 3 गोश्टी खातात. एक म्हणजे प्रोटीन which is required for our building blocks of the body. तुका जावं मसल जावं बोन जावं बाकीचे रिप्रोडक्टीव ऑर्गन्स. फॅट आसा ते फॅट म्हणटा ते इज युजफूल फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स. ऑल द हॉर्मोन्स कम फ्रॉम दीस मॉलिक्यूल कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल विच इज बेसिकली अ फॅट. आणि थर्ड इज कार्बोहायड्रेट्स. नाव कार्बोहायड्रेट्स इज ऑल अबाउट एनर्जी. नाव इफ यू आर हाय कन्झ्युमिंग एनर्जी म्हणजे तुम्ही धांवपी, तुम्ही पळपी अशें आसत जाल्यार यू कॅन अफोर्ड अ लॉट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. अदरवायज आमचे सगळे हे कार्बोहायड्रेट्स आसा, पर्टिक्युलरली रिफायन्ड कार्बोहायड्रेट्स लायक शुगर, हे सगळे इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इंटू फॅट आनी दॅट बिकम्स अ प्रॉब्लम. नाव दीस हॅज गॉट एवोल्युशनरी बॅकग्रावंड. म्हणजे कितें जाता की पयलीं कितें आशिल्लें म्हणजे वी गोईंग बॅक मिलियन्स ऑफ इयर्स जाल्यार वी डीड नॉट हॅव एग्रीकल्चर. सो वी यूज टू लिव ऑफ द लँड. म्हणजे आमचे आहार आशिल्लो मेनली प्रोटीन, फॅट आनी फ्रुट्स. इतलोच आहार आशिल्लो जो मेळटालो. आनी तेन्ना कितें जातालें की वी यूज टू गो थ्रू पिरियड्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी आनी फूड स्टार्वेशन. सो स्टार्वेशनान कितें जातालें की ते फॅट जे एक्युमुलेट जाल्ले ते यूज जाताले. आतां कितें जालां की सकाळ दनपार आनी रातचे 3दां आमकां फूड मेळत रावता. स्कॅर्सिटी म्हणटा ती नाच. सो वॉट दॅट डज ऑन अ सेल्युलर लेवल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम called insulin resistance. Now हो important word आसा insulin resistance. आनी तुमी जर पळयत it is linked to not just fertility issues like polycystic ovarian syndrome म्हणून एक आसा, तातूंत insulin resistance एक मोठो पार्ट प्ले करता. पूण insulin resistance plays a part in diabetes, pre-diabetes, hypertension म्हणजे हाय ब्लड प्रेशर ताका, ओबेसिटी ताका, हार्ट डिजीज ताका. आनी आमी जे म्हणटा आमकां म्हणजे कोलेस्ट्रॉल वयर आसा म्हणजे बॅड लायपोप्रोटीन्स जे वयर आसात तेय बी आर लिंक्ड टू इन्सुलीन रेजिस्टन्स. हाका जनरली मेटाबॉलीक सिंड्रोम म्हणटात. पूण दीस इम्पॅक्ट्स अँड दीस इम्पॅक्ट्स हॉर्मोनल बॅलन्स, दीस इम्पॅक्ट्स ओव्युलेशन. ओव्युलेशन म्हणजे अंडे जे रिलीज जाता म्हयन्याक एकदां जनरली एका बायलेक जाता इन द रिप्रोडक्टीव एज, ते जावपाक सुद्दां डिफिकल्ट जाता when this insulin resistance goes up. So the
किपींग इट सिंपल ह्या प्रिंसिपलान जर पळयत जाल्यार वी हॅव टू फोकस आवर न्यूट्रिशन. आय डोंट लायक टू कॉल इट डायट, कित्याक जाणा की डायट आयकून 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 लोक सामके बेजारल्या. आनी सेकंडली डायट हांव म्हणटा सगळ्यांक की सगळे डायट्स वर्क, पूण कोणूच डायट सस्टेन करूं शकना. आनी डायट सस्टेन करूं शकता ताका फ्रस्ट्रेशन जाता आनी तो म्हणटा हे सगळे फाल्स आनी ही गोज बॅक टू बॅड हॅबिट्स. सो टू मेक इट फूड चॉयसीस, हांव म्हणटा कितें प्लेटीन कितें घालता तें पळोवच्या पयलीं तूं बाजारांतल्यान कितें कार्टान घालता किंवा कितें बास्केटान घालता, कितें पिशवेन घालता घरा व्हरपाक तें पळयचें. ते कार्बोहायड्रेट मातशें कमी करचें, मॉडरेशनान स्लोली बट शुअरली करचें, जे वॉट इज सस्टेनेबल, आनी स्लोली इन्क्रीज द प्रोटीन एंड फॅट इनटेक. पर्टिक्युलरली गूड फॅट्स म्हणटा ताका सामकें गूड एविडन्स आसा, एंड इवन अदर फॅट्स बट नॅचरल फॅट्स म्हणजे जे नेचरान क्रिएट जातात, लेस प्रोसेस्ड फूड, ताका भयंकर इम्पॉर्टन्स आसा. आनी टुडेज वर्ल्ड तुमी आतां सुपर मार्केटान गेले, सुपर मार्केट इज फिल्ड वीथ कार्बोहायड्रेट्स, शुगर्स, शुगरी ड्रिंक्स, एंड दीस इज ऑल द रेसिपी फॉर वॉट वी आर सीइंग. आमी दुसऱ्या सायडीक पळयता की आमी सगळे जाण मोठे जातात, सगळे जाणांक हार्ट डिजीज जातात, सगळे जाणांक हें जाता, आनी दीस इज इम्पॅक्टींग फर्टिलिटी ऑन अ बीग स्केल. आतां पळयल्लें आसा की हांव काल एक पिडियाट्रिशियन दोतोरा कडेन उलयतालो की ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज इन्क्रीजिंग. नाव दीस इज द पायपलायन वीच इज कमिंग टू बिकम फर्टायल पेरंट्स, आनी तांकां जर ते एफेक्ट जायत जाल्यार वी आर गोइंग टू सी दीस एज अ बीग इम्पॅक्ट ऑन वॉट आर लायफ इज. बरोबर. सो बेसिकली डॉक्टर तुम्ही सांगले ताचो निष्कर्ष असो काडता की आमचो जो डायट आसा किंवा न्यूट्रिशन ते मातशें चिंतून आमकां खावचें पडटलें. सामकें. आनी दुसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल आसा, तुमी जशें सांगलें की आमची जी जेनेटीक थियरी जर पळयला, इनफॅक्ट आय वॉज टॉकिंग टू एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट वन डे, की हांव म्हटलें की गोंयांत दोतोर म्हणजे आतां सांगता जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स से दॅट 1 in 4 म्हणजे 25% आमचे प्री डायबेटीक किंवा डायबेटीस ऑलरेडी आसात. हे नॅशनल सर्वेचेर आसा, म्हणजे दीस इज नॉट जस्ट म्हणजे आमचे अप्रिहेन्शन न्हय, सो इट इज ऑन रिकॉर्ड. सो अशा वेळार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या डायटा कडेन किंवा न्यूट्रिशन आमकां लक्ष दिवचेंच पडटलें. तुम्ही जशें सांगलें डॉक्टर की आनी म्हणजे फॅट आनी किंवा जे प्रोटीन तेचेर तुमी चड भर दिवपाक, सो एक्झॅक्टली कितें खावपाचें अशें तुमकां दिसता, म्हणजे सादे भाशेन आमी कितें खंयचे पदार्थ खावप? सो अगेन हांव परतें तें सिम्प्लिफाय करूंक सोदता, कित्याक तुमकां खुबशे न्युअन्सीस दिसता. म्हणजे न्युअन्सीस म्हणजे बारीकसाण बारीकसाण बारीकसाण, हो ब्रेड बरो काय तो ब्रेड बरो, अशें तुका म्हणजे कन्फ्यूज करता की मागीर तुका तें कांय इम्प्लिमेंट करपाक जायना. सो ऑन अ ब्रॉड स्केल न्ही, ब्रॉड स्केल नॅचरली अवेलेबल फूड्स आर गूड. नॅचरली अवेलेबल फूड्स आर गूड, वेदर एग्स जावं किंवा बीन्स जावं, दे आर ऑल गूड. एग्रिकल्चरली मास प्रोड्युस्ड आनी प्रोसेस्ड, म्हणजे जे पळय आमी ग्रेन्स करतात पण मास प्रोड्युस्ड, आनी तातूंत तुका ब्रेड चपाती तसल्यो करतात पळय न्ही, यू नीड टू मॉडरेट दॅट. आनी इवन डायटरी गायडलायन्स म्हणटात पळय न्ही, ताज्याहून कमी आमी कार्बोहायड्रेट्स खावपाक जाय, आनी प्रोटीन आनी फॅट वाडोवपाक जाय. सो एग्स, तुगेले बीन्स, दोज आर गूड फूड्स. मिनरल आनी फिश आयले तातूंत, fish very important. Large fish is not as good because of certain other things, म्हणजे मर्क्युरी बी तांचे कॉन्सन्ट्रेशन चड जाता, पूण फिश जनरली इज गूड. आनी फिशाचे तुमी हाडले ते बरें केले की देर इज अ थिंग कॉल्ड omega-3 फॅटी एसिड, ते फिशान खूब मेळटात आनी दे आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज दे आर एंटीऑक्सिडंट. एंटीऑक्सिडंट म्हणजे कितें की आमी जशे एज जाता तशे सेल्सूय आमचे एज जातात, आनी ते सेल्स एज जाता ताजें एक्सेलरेशन जाता बिकॉज ऑफ ऑक्सिडेटीव स्ट्रेस. एक ऑक्सिजन कंपाउंड तयार जाता बॉडीन आनी तो एट अ सेल्युलर लेवल ताका डॅमेज करता. तो डॅमेज स्लो करपाक किंवा रिवर्स करपाक एंटीऑक्सिडंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओमेगा-3 इज वन ऑफ द पावरफूल वन्स. यू कॅन गेट सम ऑफ इट एज अ टॅबलेट, पूण हें तुका नॅचरली अवेलेबल फुडान फिशान मेळटा. आनी आमचे गोंयचे जेवण म्हणजे फिश इज व्हेरी मच क्रुशियल फॉर आवर फूड, बट ते इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते तुमी घेवचे इन मॉडरेशन इज इम्पॉर्टंट. हो शब्द खूब म्हत्वाचो आसा, इन मॉडरेशन, कारण खुबशे फावटी आमकां ते तळिल्लें आवडटा आनी तळिल्लें खावपा परस हुमणांतलें नुस्तें खावप इज गूड फॉर हेल्थ इन मॉडरेशन. जशें सांगलें व्हडलें नुस्तें खावपा पेक्षा सादें सादें ताल्ले बांगडे सुद्दां गूड फॉर हेल्थ. डॉक्टर, आतां आमी जेन्ना ह्या विशया कडेन वळटा तेन्ना एक म्हत्वाचो एस्पेक्ट असो येता की एक स्ट्रेस आज जे आमी सगळेच म्हणजे जगभर जर पळयलां तेतून गोंयच्या मनशांक खूब आसा. आमी पळयता अनएम्प्लॉयमेंट आसा, हें आसा तें आसा, कोणाक जॉबाचें हें आसा, कोणाक घराचें आसा. हो स्ट्रेस हाव इट प्लेज रोल इन ऑल दीस फर्टिलिटी एंड ऑल? दीस इज हो सारको
क्वायट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कित्याक लोकांक म्हणजे म्हजे पेशंट्स येतात आनी विचारतात स्ट्रेसा खातीर म्हाका भुरगें जायना आनी आय आस्क द क्वेश्चन की डज स्ट्रेस लीड टू फर्टिलिटी प्रॉब्लम ऑर डज फर्टिलिटी प्रॉब्लम लीड्स टू स्ट्रेस हाजे चिकन आनी एग म्हणटात आमी ताका. vicious की- circle. हय की ताती पयलीं येता काय कोंबडी पयलीं येता असो प्रश्न घालो जाल्यार वी कॅन कीप आर्ग्युईंग बट द रियालिटी इज दॅट दीस इज अ सायकल हे परते परते रावंड रावंड वचपी सायकल आनी life is become stressful. I don't deny that. बरोबर. But stress is not important. What is important is how we cope with stress. Correct. What coping mechanisms we have and do we have the tools. आमी कितें करतात स्ट्रेस करपाक नाजाल्यार आमी स्ट्रेसफूल म्हणत रावले जाल्यार कांय चेंज जावपाचें ना. सो वी डू समथींग फॉर अवर सेल्फ आनी तातूंत हांव म्हणटा मायंडसेट ट्युनिंग इमोशनल वेलबिंग हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता की आपले लिसन टू युअर बॉडी कितें बाबा इफ यू नीड रेस्ट यू नीड गूड स्लीप हाजेर स्लीप हायजीन म्हण आसता म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू वायंड डावन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आमी स्क्रिनी चालू दवरतात. स्क्रिनी चालू दवरल्यो की ब्रेनान एक डिफरंट वेव्स चालू उरता आनी त्यो वेव्स तुका न्हिदपाक म्हणजे वायंड डावन करपाक डिफिकल्ट जाता. सो देर इज अ फूल सेट ऑफ स्लीप हायजीन मेजर्स जशे आमी बाकीचे करता सकाळी उठले की दांत घासतात तशें स्लीप हायजीन मेजर्स टू गेट गूड स्लीप दॅट इज वन कार्डिनल पार्ट. सेकंडली इमोशनल वेलबिंगा खातीर हांव म्हणटा की 3 थिंग्स ग्रेटफुलनेस फॉर द पास्ट मायंडफुलनेस म्हणजे चिंतून जगप आनी चिंतून ह्या मोमेंटान एन्जॉय करप फॉर द प्रेझंट आनी पर्पजफुलनेस फॉर द फ्युचर म्हणजे फुडें बाबा कितें तरी मोठें करया आपल्या कितें मोठें म्हणजे ते कितें मोठें करपाक जाय अशें न्ही. सादी गोश्ट जावं तुका एक कितें परस्यू करपाक जाय हॉबी परस्यू करपाक जाय ऑर मिंगल विथ फ्रेंड्स एंड मेक समथींग आउट ऑफ इट ऑर हेल्प अदर पीपल दीज आर ऑल थिंग्स दॅट रेझोनेट एज अ पर्पज. आनी मागीर तुका दिसता की हें मोठें जे पर्पज आसा ताजो हांव एक पार्ट. आनी दीज 3 थिंग्स गो अ लॉंग वे इन मेकिंग युअर मायंड सेट ट्यून आनी तुका स्ट्रेस हळू तो मातसो फेड ऑफ जाता. लोकांक गार्डनिंगाचो एक छंद आसूं शकता विच इज ऑल्सो कॅन बी अ पर्पज विच ऑल्सो मेक्स यू डिस्ट्रेस. ताजेर खूब एविडन्स आसा. सो बेसिकली लायफ विथ पर्पज इज द पर्पज ऑफ लायफ. एब्सोल्युटली अशें म्हणपाक हरकत ना. सो जर आमी आयुश्याच्या एका ध्येया कडेन जर पळयलें जाल्यार ह्या ध्येया कडेन वतना कशा पद्दतीन वचूं शकता एक हाचो थॉटफूल आनी मायंडफूल विचार करून जर आमी पावलां घातलीं जाल्यार बरेचशे आमच्या म्हणजे हातासूं येता. डॉक्टर तुमी एक म्हत्वाची गोश्ट सांगली की तुमी जे पयलींचे तुमी आज पर्यंत आयुश्य जगला ताच्या खातीर तुमकां एक ग्रेटफुलनेस आसपाक जाय. म्हणजे इन शॉर्ट म्हणजे दीस एटिट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की ओके बाबा आज आपण जितो तरी आसा जियेंगे तो और भी लढेंगे. जर आपण आपल्या बरोबर कितकेशे लोक आज बरोबर ना म्हणजे लायक इफ दो वी आर प्रोफेशनल्स आज असे कितकेशे आमचे डॉक्टर आमच्या बरोबरचे क्लासमेट किंवा आमचे कलीग आज आमच्या बरोबर नात. सो एटलीस्ट आमी बरोबर आसात आमच्या फॅमिली बरोबर आसात वॉट एवर इट इज बाबा इन स्ट्रेसफूल ह्या सगळ्या सिच्युएशनान एक आपलो आदरभाव आसप हें म्हत्वाचें. डॉक्टर म्हाका सांगला की जेन्ना तुमी स्लीप क्वॉलिटी आनी ड्युरेशन हाचो कितें रेफरन्स आसा कारण तुमी आतां म्हणलें की न्हिदेचो संदर्भ येता जाल्यार न्हिदेचे स्लीप हायजीनय तुमी म्हटलें जाल्यार हाव यूल कोरिलेट दीस. ना देर इज लॉट ऑफ स्लीप सायन्साचेर खूब विशय खूब मोठो आसा पूण इम्पॉर्टंट आसा की आमकां एक रेग्युलर स्लीप मेळप एक रुटीन स्लीप मेळप एक रुटीन टायमींग जावप हो इम्पॉर्टंट आसा आनी द स्पॅन ऑफ स्लीप दॅट अ पर्सन नीड्स न्ही दॅट कॅन वेरी बिकॉज सम पीपल फंक्शन नॉर्मली विथ लेसर स्लीप देन अदर्स. जनरली आतां म्हणटात आमी 7 ते 8 तास जाय मनशाक स्लीप पूण देर आर पीपल हू फंक्शन बेटर इवन विथ लेस स्लीप पूण क्वॉलिटी आनी रुटीन ऑफ स्लीप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार ती ब्रोकन स्लीप जाली ती म्हणजे विचार तूं ब्रेनाक ऑफ करूंक शकलो ना. द क्वॉलिटी ऑफ स्लीप रॅम नॉन रॅम स्लीप तातूंत खूब म्हणजे एज आय से तातूंत खूब बारिकायो आसा पूण तातूंत वचच्या पेक्षा आमी बाबा कितें करूंक शकता आज ताजेर जर आमी फोकस केलें की बाबा लास्ट 60 to 90 मिनिट्स ऑफ द डे तुमी न्हिदपाक वचच्या पयलीं स्क्रिनी बंद करच्यो एक बूक घेवचो वाचन करचें
चित्त हळूहळू कमी करचें एक meditative state. मेडिटेटिव्ह स्टेट जाता आनी हळू तुका न्हीद पडटा. बरोबर. हे तुका पयल्याच दिसा जायना. जशें फाल्यां जर म्हाका जर वायलीन वाजोवपाक जाय जाल्यार फाल्यां हांवें वायलीन घेतलें आनी युट्यूबार पयलें म्हणून जायना. बरोबर. तें वाजोवचें पडटा आनी मागीर एक दीस तें दिसता की अरे आतां मातशें तरी कितें जमता म्हणून. अशें फुडें आमी आनी ह्यो गोश्टी आमी हाजेर विचार केल्लो नासता. आनी समटायम्स यूथ इज फॉरगिवींग. म्हणजे भुरगेपणांत न्हीद पडटाली, व्हडलेंशें कांय नाशिल्लें, ताजेर विचार कित्याक करचो पडटालो. आतां हळू एज वी गो थ्रू लायफ इट कॅन बिकम डिफिकल्ट आनी वी एक्युमुलेट सम ऑफ द बॅड हॅबिट्स. बरोबर. डॉक्टर, आमच्याकडे घरात एक 4-5 मिनटं असतात. तातूंत आमचे एक महत्वाचे 2-3 सेट म्हणजे जस्ट आय एम टचिंग टॉपिक्स. म्हणजे एक म्हणजे आमच्याकडे रिक्रिएशनल ड्रग्स. म्हणजे आमी अशें म्हणजे ड्रग्स अशें म्हणना, म्हणजे ड्रिंक्स अशें म्हणटा. बाबा कॉफी पिवप किंवा थोड्यांक आजकाल थोड्यांक सिगरेटीचो छंद आसा. करेक्ट. गोंयांत आशिल्ल्या कारणान खुबश्या इवन बायलांकय दिसता की ओके बियर इज एक्सेप्टेबल किंवा हे सगळे किंवा वायन इज एक्सेप्टेबल. हे सगळे जे टॉपिक्स आसात ते थोडेसे एक महत्वाचो टॉपिक म्हणजे की टायमींग अँड फ्रिक्वन्सी ऑफ इंटरकोर्स हो महत्वाचो आसा. हाचे विशीं तुमी मातशें आमकां भाश्य करचें. सो वी आर गॉट अनदर 5 मिनिट्स. ओके. फर्स्ट टायमींग ऑफ ओव्युलेशन म्हणजे जेन्ना पळय ते अंडे रिलीज जाता न्ही, इट इज रिसेप्टीव बिटवीन 12 आनी 48 hours. सो त्या पिरियडान स्पर्म एक्सपोजर जावपाक जाय. सो इंटरकोर्स, सो नोईंग वेन यू आर ओव्युलेटिंग अँड गेटिंग बिजी वेन यू आर ओव्युलेटिंग इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज वॉट आय से. आनी हे कळपाक जर तर रेग्युलर मेन्स्ट्रुअल सायकल जाता, म्हणजे रेग्युलर ताका पिरियड जाता, जाल्यार it is easier because ovulation happens 14 days before the next period. So if you are regular, you can predict when your next period is coming. 14 days before, more or less, that is where ovulation can happen, and frequency in that time, once every day or every second day at least, is important. So second part to me vicharlo to substance abuse, and now this is a big topic. Alcohol, तुवें म्हळें की थोड्यांक दिसता की बियर वायन बरी म्हणून. I'm telling you, alcohol of every form is the same. Taji concentration is important inside to say how bad or how good the drink is. It is not the type of drink, but the amount of alcohol that is there inside. आता कितें आसा की खंयच्याय रिसर्चान की अमको अल्कोहोल इज ओके आनी अमको अल्कोहोल इज बॅड अशे स्टडीज ना. पूण सो इफ विमेन ऑर कपल्स आर ट्रायंग टू कन्सीव, तांणी कमी करचें, खुबशें जाता तितलें कमी करचें, अँड इवन स्टॉप केलें जाल्यार वायटशें न्ही. डेफिनेटली वन्स दे आर प्रेग्नंट दे शूड स्टॉप. बरोबर. हाका हातून दुबाव ना. सो अल्कोहोल जालें. स्मोकिंग आसा इज व्हेरी व्हेरी बॅड. इट कॉजीस DNA डॅमेज. ओके, पर्टिक्युलरली फॉर द स्पर्म. ताका DNA डॅमेज जाता. इवन तुजो कावंट नॉर्मल आसलो जाल्यार कन्सेप्शनान डिफिकल्टी जाता. आतां तुमी म्हणटले की खुबश्या स्मोकरांक भुरग्यां जाता, जायना अशें न्ही, पूण तांची फर्टिलिटी इज डेफिनेटली डिमिनिश्ड if you are smoking than if you are not smoking. And of course recreational drugs, तांचे म्हणजे different recreational drugs have different impact, पण तांचो impact जाता. So हे again looking back, making small changes. If people are addicted or habitual, जाल्यार small changes एक कमी करचें, हळू 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 करून एक 6 म्हयन्यांनी ते कमी करचें एज अ स्ट्रॅटेजी. दॅट इज गोइंग टू वर्क. फालच्यान बंद करया म्हणून केलें, म्हयन्याभरान परतो अशें that does not work. So these are the strategies we can use for substance abuse and also for alcohol and cigarettes. आता हे बरेचशे आमी जे आमी चर्चा केली तातूंत फॅक्टर्स अशे आशिल्ले की एक तर म्हणजे जे आमचे खावपा जेवपाचे किंवा बाकीचे आयले. डॉक्टर, एक असो एक म्हत्वाचो घटक आसा ह्या सगळ्या कार्यावळीन अशें जो म्हणटा तो म्हणजे आमचे इमोशनल अटॅचमेंट्स किंवा इमोशनल अंडरस्टँडींग आणि रिलेशनशीप डायनॅमिक्स. हो एक व्हडलो शब्द आसा आणि म्हाका दिसता तुमी ह्या विशया कडेन टच करप खूब म्हत्वाचें, कारण हो आमी बरेचशे फावटी निग्लेक्ट करता किंवा हो आमी कावंटूच करना. आमी बाकीचे कितक्यांक न्हिदता, कितक्यांक उठ्ठा हें तें सगळें विचारता, किंवा तूं हें खाता तें खाता, हें सगळें आमी विचारता, उलयता, ताचेर चर्चा करता, ताचेर डिस्कशन करता, ताचेर गायडन्स दिता. बट दीस ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. आनी म्हाका दिसता हो महत्वाचो विशय तुमी टच करचोच. सो इमोशनल हेल्थ हे सामकें इम्पॉर्टंट. आय एम टोटली ऑफ द बिलीफ की मायंड आनी बॉडी हे एक. बरोबर. आणि if you look at very well acclaimed research that is done from Harvard, की सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमी म्हणटा सगळे जाण आमी वी आर आफ्टर हॅपिनेस. हॅपिनेस हाका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज डीप मिनिंगफूल रिलेशनशिप्स. सो मोठे पयशे आसले, मोठे बाकीचे इवन फिटनस आसली,
ताज्याहून चड इम्पॉर्टंट इज डीप मिनिंगफूल रिलेशनशिप्स. ह्युमन बिईंग्स आर सोशल एनिमल्स. म्हणजे करेक्ट. आणि जेन्ना ती डीप मिनिंगफूल रिलेशनशीप पर्टिक्युलरली इन दीस कॉन्टेक्स्ट तुज्या स्पाउजा बरोबर तुज्या पार्टनरा बरोबर आसता ती इम्पॉर्टंट आसता फॉर ऑब्वियस रिजन्स की how you will bring a child into this world. Correct. And of course it is important for meaning in life. So ताजेर ओपन डिस्कशन दवरचें, ताजेर फुडें एक हळू पावल घेवचें की दॅट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ लायफ. बरोबर. हें जर आमी केलें आनी जशें म्हळें हांवें पयलीं की मायंडफुलनस म्हणजे एवरीथींग दॅट वी डू वी आर मायंडफूल, वी यूज बेटर लँग्वेज, बेटर कम्युनिकेशन, हातून तुका एक जगच चेंज जाता आनी तातून तुका लायफ एक बऱ्या भशेन घालोवपाक मेळटा आनी तुजो गोल अचीव करपाचो चान्सीस इम्प्रूव जाता. सो बेसिकली डॉक्टरान सांगलो महत्वाचो घटक आसा की घोव बायलां मदीं बरे संबंध आसचे, एक हेल्दी रिलेशनशीप आसचें, एक अंडरस्टँडींग आसचें, खूब महत्वाचें आसा. जशें सांगलें की बस फिजिकली फिट आसा, बाकी सगळे पॅरामिटर्स नॉर्मल आसा, टायमार न्हिदता, टायमार खाता, बॉडी बरी आसा, सगळें वेवस्थीत आसा, तरी सुद्दां हें अंडरस्टँडींग एकमेकाचें आदर प्रेम आसप खूब महत्वाचें आसा. हातूंतल्यान एक बरो फुडार आमी भुरग्याक जन्म दिवंक शकता. आनी हो एक महत्वाचो विचार व्हरतना म्हणजे जशें संत तुकाराम म्हणटा मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचें कारण. सो युअर मायंड शूड बी हॅपी अँड देन ओनली लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी अचीव्ड. सो म्हाका दिसता आयच्या कारण तुमी मुजरत इतको वेळ काडून आमचे वर आयले. डॉक्टर, हे सगळे जे आमची टीम आसा किंवा जे आमचे हे कार्यक्रमान असोसिएटेड आसा आनी जे लोक आमचे कार्य पळयतात तांच्या वतीन म्हाका काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू. देव बरें करूं. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.